2022 जे इलेक्शन आता फेब्रुवारी म्हयन्यात जावपाचें आसा ते इलेक्शनाच्या संदर्भात ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. सगळे जाण तुम्ही जाणा आसतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स गेली ऑलमोस्ट 5 वर्सां गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून, गोंयकारांच्या रायटाक लागून फायट करीत आसा. गोंयकारांचे विशय आमी लोकां फुड्यान मांडून, सरकारा कडेन मांडून तेजेर आमी सोल्युशन काडपाचे प्रयत्न करीत आसा. फेब्रुवारीन आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्ट्रेशनाक लागून इलेक्शन कमिशना कडेन आमी एप्लिकेशन केल्लें. जे एप्लिकेशन एक्सेप्ट जावन आतां आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर्म जाल्या आनी फुटबॉल आमकां चिन्हय मेळ्ळा. पूण जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर्मेशनाक घातलेली तितून भरपूर आमकां अडचणी येयले. जो प्रोसेस फास्ट जावपाक जाय आसलो तो कसल्या तरी कारणाक लागून स्लो जालो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर जावपाक डिले जावपाक लागलो. तेन्ना आमी एक टायमार डिसिजन घेतलें की आमी गोवा स्वराज पार्टी JSRP ह्या पार्टीचेर आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले म्हणून. JSRP चे जे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसले, फाउंडर मेंबर आसले, तेंच्यांनी ती पॉलिटिकल पार्टी आमकां फोन मारून आपयले आनी आमकां ती गिफ्ट दिली. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ह्या पॉलिटिकल पार्टीचेर तुमी कंटेस्ट करा आनी 2022 चे इलेक्शन हा पळय ते जिखून गोंयकारांक लागून तुमी काम करा म्हणून. हे डिक्लेरेशन आमी 14 नोव्हेंबर 2021 14 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसा आमी आउट केले आझाद मैदानाचेर की आमी JSRP चेर कंटेस्ट करता. आमचो प्लॅन बी जो आसा पळय तो आमी एक्टिवेट करता म्हणून, कित्याक आमचें रजिस्ट्रेशन डिले जायत गेल्लें आनी इलेक्शन लागीं येयल्ल्या कारणान अशें जाल्लें की जे भुरगे आसले ते इम्पेशंट आसले. जेन्ना ती डोर टू डोर करताले लोक तांकां प्रश्न विचारताले, क्वेश्चन विचारताले आनी लोकूय रावले की केन्ना एकदां आमकां पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन मेळटा आनी केन्ना लोकांचे जे मनान डावट आसा थोड्यांच्या ते क्लियर जाता की आमी कंटेस्ट करता काय ना, की आमी कित्याक भरपूर कन्फ्युजन क्रिएट केल्लें दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन की आमी फक्त नांवांक येयला, बोवाळ मारपाक येयला आनी आमी इन एक्चुअल सेन्स आमी इलेक्शन कंटेस्ट करचे ना. तेन्ना हे सगळ्याक फूल स्टॉप घालपाक लागून 14 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसा आमी डिसिजन घेतलें की आमी JSRP चेर आमी कंटेस्ट करतले आनी आमी आउट केले. पूण हे जावच्या पयलीं जेन्ना आमचे JSRP कडेन टॉक चलताले तेन्नाच आमी जेन्ना डिसायड केलें तेन्ना 20 ऑक्टोबराक आमी इलेक्शन कमिशनाक सिम्बॉल एप्लिकेशन केलें. कित्याक पार्टी ऑलरेडी तेंची रजिस्टर्ड आसली, JSRP ऑलरेडी रजिस्टर्ड आसली. सो JSRP लागून आमी 20 ऑक्टोबराक आमी सिम्बॉल एप्लिकेशन केलें. जे सिम्बॉल एप्लाय केल्या उपरांत एक 10 ते 15 दिसां भितर जे सिम्बॉल मेळपाक जाय आसले ते सिम्बॉल तेंच्यांनी 2 फावट कसल्या ना कसले रिजन्स काडून तेंच्यांनी रिजेक्ट केले. म्हणजे जे त्रास ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दिताले, जे डिले रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन जाताले पार्टी रजिस्ट्रेशन करपाक, सेम डिले JSRP कडेन जावपाक लागले. ऑलमोस्ट 2.5 months 2.5 म्हयने जाले अजून मेरेन JSRP इलेक्शन कमिशनान सिम्बॉल दिवंक ना. ज्या पॉलिटिकल पार्टीन 2012 इलेक्शन कंटेस्ट केला, 2017 इलेक्शन कंटेस्ट केला, त्याच्याय पयलीं इलेक्शन कंटेस्ट केला, जाल्यार ह्याच फावटी अशें कितें जालें की JSRP तेंच्यांनी सिम्बॉल दिवंक ना, नाल्यार सिम्बॉल दिवपाक ते डिले करता, नाल्यार 2दा सिम्बॉल रिजेक्ट केले. रिजन डिफरंट ते दितात आनी तेजेर JSRP ची टीम जी आसा ती कंटिन्युअस फॉलोअप घेत आसा, कंटिन्युअस कम्युनिकेशन करीत आसा. आमी ऑलमोस्ट
2.5 महिने रावले इसी सिंबॉल दिसले म्हणून, आणि आम्ही एक क्लियर सिंबॉल घेऊन लोकां फुड्यान मांडटले, लोकांक अपील करतले आमकां वोट मारा म्हणून. पूण आतां लेटस्ट अशें जाला की तेंच्यांनी जे लेटस्ट इलेक्शन सिंबॉल जे रिजेक्ट केला, सो आतां परते आमच्या कडल्यान GSRP कडल्यान तांकां लेटर्स गेला, तांकां कम्युनिकेशन गेला. पूण प्रॉब्लम असो आहा की रोखडेच आतां इलेक्शन येवपाचें आसा, रोखडेच कोड ऑफ कंडक्ट रोखडोच लागपाचो आसा, आनी तेच्या उपरांत आमकां फक्त 1 म्हयनो 30 days मेळटले लोकां मेरेन वचपाक आनी आमचो सिंबॉल लोकां मेरेन पावोवपाक. हे जाल्या उपरांत आमी GSRP वांगडा मिटींग घेतले. आमी फ्लोरियन बाबाक मेळ्ळे. काल फ्लोरियन बाबाक मेळोन आमी ताका सांगलें अशें अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून, आमकांय टायम जाय कॅनवासिंगाक, कित्याक आमी न्यू पॉलिटिकल पार्टी आनी आमकांय सिंबॉल लोकां फुड्यान मांडपाक जाय, लोकांक तो सिंबॉल कळपाक जाय, पब्लिसिटी जावपाक जाय. तेन्ना फ्लोरियन बाबान आमकां सांगलें की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा तेच्या अंडर आमी फुडें वचपाक शकता. यू ऑल गो हेड म्हणून आमचे ब्लेसिंग जे आसा ते तुमच्या वांगडा आसा म्हणून. आनी GSRP इलेक्शन कमिशन केन्ना सिंबॉल दितले ते कांय क्लियर ना, आनी एज अ एक्झिक्युटीव बॉडी, एज अ GSRP बॉडी तेंच्या कडल्यान कंटिन्युअस इलेक्शन कमिशना कडेन तेंचे कम्युनिकेशन आनी जे कितें करपाक जाय, रिप्लायज करपाक जाय ते चालू आहा म्हणून. सो हे सगळें जालें आसतना आनी जेन्ना आमचे भुरगे डोर टू डोर वयता, कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला, सो प्रेशर इतलो आमचेर मावंट जालो की लोक सिंबॉल विचारतात, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर वयतले ते विचारतात, आनी हेका लागून सगळें प्रेशर मावंट आमच्या तकलेचेर जाल्लो. आनी जेन्ना आमी फ्लोरियन बाबा कडेन डिस्कस केलें काल, तेन्ना तेणी आमकां गो हेड दिलें. म्हणून आयज आमी एक डिक्लेरेशन करपाक येयला तुमच्या कडेन की 2022 जे असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी फुटबॉल एज अ सिंबॉल हेचेर आमी आमचे 40 कॅन्डिडेट आसा ते कंटेस्ट करतले. GSRP वांगडा आमी सदांच आसतले, तांकां थँकफूल आसतले की तेंच्यांनी आमकां पार्टी गिफ्ट दिल्ली. ती पार्टी आमचीच जाल्ली. फक्त इलेक्शन कमिशनान सिंबॉल डिले केले, ना जाल्यार इलेक्शन कमिशनान सिंबॉल रिजेक्ट केले. तेका लागून आयज आमकां हे डिसिजन घेवचें पडटा की आमी 2022 जे इलेक्शन आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी फुटबॉल एज अ सिंबॉल हे घेवन आमी फुडें वयतले. सो लोकांक एक क्लियर मेसेज आमी दिवपाक सोदता, एक क्लियर डिरेक्शन आमी दिवपाक सोदता, सो दॅट लोकांकूय कन्फ्युजन उरचें न्हू, लोकांकूय क्लॅरिटी ऑफ थॉट येवची की आमी खंयच्या सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करता, आमचे कॅन्डिडेट खंयच्या सिंबॉलाचेर खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर कंटेस्ट करतले, आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी आनी खंयच्या सिंबॉलाचेर फुडें वयतले. सो आयज हे सगळें क्लियर जाल्लें आसा, आनी तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या कडेन मागता की तुमी हे लोकां मेरेन पावोवचें, लोकांक सांगचें, सो दॅट खंयसरूच कोणाच्याच मनान कन्फ्युजन उरचें न्हू, दुबाव उरचें न्हू, आनी लोकांनी नेटान मोठ्या संख्येन भायर येवन फुटबॉल हे जे चिन्ह आसा, जे गोंयची आयडेंटिटी आसा, ह्या चिन्हाचेर, ह्या सिंबॉलाचेर लोकांनी गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून फुटबॉलाचेर मोठ्या संख्येन भायर येवन वोट मारचें. देव बरें. क्वेश्चन? परत बिसायड्स तुमी आतां एक कमेंट केली तेजे सेपरेट एक क्वेश्चन आसा की ऑल गोवा कन्नड महासंघ जे आसा तेजे प्रेसिडेंट आहा तेंच्यांनी रिक्वेस्ट हें केला, डिमांड केला की गोंयान एक कॉर्पोरेशन तांकां जाय म्हणून, आनी जी पार्टी तांकां करपाक हें करतली ताका ती सपोर्ट करतले अशें म्हणून तेंचे कितें कमेंट? हे कन्नड महासंघ नाजाल्यार आनी कसलो महासंघ, हे आतां इलेक्शन येता तशें जागे जातले, आनी हे म्हणपाक तेंचे आयज जर तेंचे डेरिंग जाता आनी गट्स जाता एकूच रिजनाक लागून की आमचे सगळे पॉलिटिकल पार्टीज A to Z पॉलिटिकल पार्टी
फक्त रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी सोडली जाल्यार सगळे मायग्रंटांच्या वोटिंगेचेर इलेक्शन जिखता, मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग कार्ड्स प्रमोट करता, प्रोटेक्ट करता. सो तेंच्या कडल्यान स्टेटमेंट येवपाचे व्हडले काय एक सरप्रायज कशें आमकांय नासलें, कित्याक येवपाचें जाल्ल्यान ते सेम रिजन रेव्होल्युशनरी गोन्सान पोगो बील ड्राफ्ट केले. पोगो बील आमी डिमांड करता, कित्याक अशेंच एवरी टायम हे मायग्रंट येतले गोंयान. आतां ते कॉर्पोरेशन मागता, फाल्यां ते डिपार्टमेंट मागतले, परवा ते चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट आमचो कर म्हणून मागतले. आनी हे फुडल्या काळात जर गोंयकार गोंयची आयडेंटिटी गोंयच्या लोकांक साल्वार करपाक जर वांगडा येयना, रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीक मत मारिना, जाल्यार हे पॉलिटिकल पार्टी ते करपाक आपल्या बेनिफिटाक लागून करपाक फाटीं सरचे ना. आमी तेका एक मेसेज दिवपाक सोदता, जो कन्नड महासंघ आसा आनी तो आयज कॉर्पोरेशन मागता म्हणून तेच्या कडेन एक मागता की पयलीं तुज्या लोकांचे जे कन्नड लोक गोंयांत येयला, जितल्या लोकांनी इलिगल वोटिंग कार्डां केला, इलिगल कॉमन्सांत लँड एनक्रोच केला, इलिगल धंदे करतात, क्रायम्स करतात, जे क्रिमिनल्स आसा तेंकां पयलीं तुमी कर्नाटका धाडा. पयलीं तेंकां क्लियर करा गोंयच्यान जे क्रिमिनल एक्टिविटीज करतात, इलिगली रावतात, इलिगल धंदो करतात, इलिगल वोटिंग कार्ड करतात, बोगस डॉक्युमेंट करतात, तेंकां पयलीं कर्नाटका धाडा. मागीर कितें ते तुमचें कॉर्पोरेशन करपाचें काय तुमकां कॉर्पोरेशन करून तुमच्या गांवांक धाडपाचें ते कितें तें आमी मागीर डिसायड करतले. पूण हे एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी तरी तुमकां सपोर्ट करपाचें ना. सो तुमकां जी भीक मागपाक जाय ती भीक तुमी बीजेपी कडेन वचून मागपाक शकता, आपा कडेन, टीएमसी कडेन, गोवा फॉरवर्डा कडेन, काँग्रेसी कडेन, जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा तेंच्या कडेन ही भीक तुमी मागपाक शकता. बट एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी तुमचो डिमांड आमकां तरी मान्य ना आनी आमी तरी केन्ना कंप्लीट करचे. सो अजून कोण क्लियर जाली तूं खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां फाल्यां आमची एक लिस्ट आवट जातली आनी रोखडेच हे 4-5 दीस म्हटल्यार मॅक्झिमम आमचे सगळे कॅन्डिडेट आवट जातले, भितर म्हाजें नांव आसतलें. सो एक 8 दिसाच्या भितर क्लॅरिटी मेळटली आनी आमी डिक्लेअर करतले की हांव खंय कंटेस्ट करता आनी बाकीचे आमचे उरलेले भुरगे आसा ते खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण कोण कंटेस्ट करतले. थँक्यू.